पेज नंबर पान नंबर 3 आणि गायन नंबर 7 दीप उदेवा Yeah.
आम्ही हांगासर थोडी जाणां जमल्या बापाच्या हाजीरपणांत ज्यो हांगासर जमलेली आमी आसा आमच्या संत कशेन आमी हांगासर येवंक ना. ही म्हजी समजणी आनी म्हजी पत्यानी आनी हांव चिंततां तुमची समजणी तुमचे चिंतप आनी तुमची पत्यानी तीच आसूंक पुरो. आमी हांगासर बापाच्या हाजीरपणांत जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या बळवंत सत्तेसवे आमी हांगासर आयल्या शिवाय आमच्या स्वताच्या चिंतपासवे आमच्या बळान आमी हांगासर येवंक ना. तर न्हू आमी हांगासर जेजूच्या नांवान हांगासर जमल्या उद्देश कितें, कारण कालें, विशय कसो हें आमी जाणून जावंक जाय. आमच्या थंय हरयेक आमकां कितें जाय तें आसा जावंक पुरो. पूण जेजू बाबा जावन पवित्र आत्म्याच्या सत्तेसवे जोडून दिलां तें जिवीत आमच्या लागीं इल्लेशें उणें आसा. देखून तें पुरा भरती करच्या खातीर आमी हांगासर वचच्या खातेन, वचच्या आत्मेन, वचच्या उमेदीन आनी उर्बेन पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल जावन आमी हांगासर आयल्या शिवाय दुसरो उद्देश ना. जिवीत जगच्या खातीर मात्र एक हो अवकाश ह्या ठिकाण्यार शिवाय दुसरे कसलेय विशय आमी जोडपाक गेले जाल्यार हाज्या भायर संवसारांत, मार्केटींत, गांवांत गांव, शेजाऱ्यांतय जायते आसरे आसात, ठिकाणे आसात, संदर्भ आमकां मेळटात. पूण खाल जिवीत म्हळ्यार ह्या कुडीचें जिवीत न्हय, आत्मीक जिवीत. हें आज आसा, फाल्यां आतां की ना म्हणलें आमकां वचूं ना, हें जिवीत न्हय. प्रश्नाक अंत जायना आसलें, प्रश्नाक जियोंक आमकां जेजून बाबा जावन पवित्र आत्म्याच्या बळवंत सत्तेसवे बाबा जावन जोडून दिलां तें जिवीत आमी जोडच्या खातीर मात्र हांगा येवन जमल्या एकठांय जाल्या शिवाय दुसरे ह्या कुडीक जाय आसल्यो हरयेक संगती आमकां खंयसरी मेळटात. पूण आत्मीक संगती, आत्मीक विशय, आत्मीक गरजो जर जोडिल्ले जाल्यार आमकां वयर मात्र शिकणा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या न्हू थोडीच जाणां आमी हांगासर जमल्या आमी चिंतया आत्मीक जिवीत मेळटा जाल्यार फकत जेजूच्या नांवान बापाचो मात्र तेय आमी जोडिल्ले जाल्यार आमकां पवित्र आत्मा जाय. जेजू मेलो, तिसऱ्या दिसा जिवांत उठलो, ताणें दीस थंय हांगा बोवाळे मारले, पयले फावटी, दुसरे फावटी, तिसरे फावटी आपल्या शिकांत आपोस्तलांचो दिश्टी पडलो, निमाणें तो सकाळ सोडून गेलो. सकाळ सोडून गेल्ल्या उपरांत जेजू मेल्ल्या उपरांत थोड्या दिसा उपरांत गेल्ल्या उपरांत बापाक जावन ताणें पवित्र आत्मो धाडलो. फकत आमच्या खातीर आमी भिजो नासल्ल्या, आमी भियो नासल्ल्या, आमी खावच्यो नासल्ल्या, आमी कांगाल जावन नासल्ल्या, आमी थंय हांगा तेंगे अनाथ जावन आसल्या तर आमकां घटाय दिवच्या खातीर आमकां आत्मीक जिवीत जोडच्यात आसली ह्या संवसारांत जिवन आसतना बापा जावन ताणें आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्यासवे आत्मीक जिविताची पदवी ताणें आमकां दिल्या. ती आमी आतां घेवन आमी ह्या संवसारांत जल्माक आयिल्ल्या मस्त मुसर जियोंक आनी ह्या संवसारांत जिवन आसतना आत्मीक जिविताक जाय आसल्यो गरजो आमी बापा जावन जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या बळवंत सवे आमी जोडून घेतय म्हणल्यार त्या उद्देशान जेजून बापा जावन आमकां पवित्र आत्मो धाडलो. आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळवंत सवे आमी हांगासर आयल्या. आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या बळवंत सवे आनी त्याच आमच्या मोगला बापाक जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आमी अर्घां दिवंक आसा, आतां आमी वाखाणे दिवंक आसा, आमी ताका होगलाप दिवंक आसा. आनी हे होगलाप दिवच्या खातीर, अर्घां दिवच्या खातीर, वाखाणे खातीर आतां आमी गीत घेवया. गीत जावन आसा, ताळयो पेटोवन घालया. पान नंबर 4, गीत संख्या 9. दया करून उबा रावचें.
बापाक वाकाणी दित आसतना बापानी जाणा जाय जाय की आमी कितल्या पयस आसल्या ताज्या तावन आनी कितल्या लागीं आयल्या आनी आमी जाणा की बापाक आमी कितें जाय जाय म्हणून बाप जाणा की आमकांय बापानी जाणा जाय जाय की आमी समजल्या तो आमचो देव जावन आसलो आनी आमी ताजी कर्जा जावन आसल्या त्या संदर्भी आमी देवा तावन जायते पयस आसल्या आनी त्या देवा थंय लागीं आयल्या आनी आमच्या थंय जेजू मारिपात परिवर्तन जालें पवित्र आत्म्यान आमच्या थंय काम केलें आनी बापाची पर्ज जावन आसल्या आमी देवाची पर्ज जावन आसल्या आमी ताजी भुरगीं जाल्या तो देव जावन आसलो आमकां बाप जालो आनी आमी आतां ताज्या हाजीरपणांत आसा ताजी भुरगीं जावन आनी आमचो बाप आमकां पळोवनूच आसा आनी आमी आमच्या देवाक आमचो बाप जावन आमी वळखल्या आनी तोय देव ताजी फर्ज जावन आसल्या आमकां ताजी भुरगीं जावन आमच्या थंय आमी ताजी भुरगीं तो आमचो बाप असलो समज आमकां चिंतून पवित्र आत्म्या सगळें जोडून दिला म्हणली ही वरती खुशी बापूय पळोवन आनंद ताणें भोगच्या खातीर आमी आयतीं जाल्या आतां वाकाणी दिवच्या खातीर आनी आमी आतां वाकाणी दिता आसतना कोणाक उतरां सगळें वाकाणी दिवं जातात आनी उतरांनी वाकाणी दिवची कोणाक उतरांनी वाकाणी दिवं जायना ताणी हालेलुया म्हळ्यार पुरो आनी व्हडल्यान साद आसल्या तितल्या त्या सुदाळ उतरांनी आमी जेजूच्या नांवान बापाक आतां आमी वाकाणी दिवची हालेलुया Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Panno berdoa, saya bisa ikut. Pada saat ini kalau sudah datang ini lagi, pada saat ini kalau sudah dari Mesir.
ये मोकळा होई करत नाही. तो आमच्या ते देवाने मोकळा होई करत नाही. ये पवित्र ज्ञान तो तुझ्यावर व्यापक होईल तो देवाने. ये पवित्र ज्ञान तुझ्या परसरीत उठवाडा सगळे आमच्या ते देवाने. ये पवित्र ज्ञान आमच्या मतीत तो देवाने. ये पवित्र ज्ञान मोतीच्या चिंतात तो देवाने. ये पवित्र ज्ञान मोतीच्या चिंतात तो देवाने. ये पवित्र ज्ञान काळजात देवाने. ये पवित्र ज्ञान पुढील देवाने पवित्र. ये पवित्र ज्ञान शांत करणारी देवाने. ये पवित्र ज्ञान आत्मिक जीवितातील देवाने पवित्र. ये पवित्र ज्ञान आत्माची शांत देवाने. ये सांगण्याच्या पवित्र ज्ञानाचे देवाने. ये मोकळ्या पवित्र ज्ञानाचे देवाने. ये सत्यपणाच्या पवित्र ज्ञानाचे देवाने. ये बळेपणाच्या पवित्र ज्ञानाचे देवाने. सृष्टिकार्याच्या पवित्र ज्ञानाचे देवाने. शांती आणि समाधान तुमच्या पवित्र ज्ञानाचे देवाने. बऱ्या आणि वाईटाची समजणे तुमच्या पवित्र ज्ञानाचे देवाने. मायावाच्या एकवटाची जीवच्या आधाराच्या पवित्र ज्ञानाचे देवाने. आत्मिक जीवितात
मग जर आम्ही तिरासाठी येऊन आम्ही चिंतून पडेल आम्ही वरते पाहिजे आणि कित्याक खातीर आमी वचते बाकी बाबाच्या हरेपणान जेलच्या बरोवतो नांवान पवित्राच्या वक्त्या पत्रिका ते सगळे कित्या खातीर आमी बाकी आता आमी देवाचे उतर आयकून देवाच्या उतरा मार्गातच आमी जाणा जातले पुन्हा
हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रत्येक वाचता जाणतो पुण्या वक्ताला जाणते ताकद माणसाला ती करेल सुभागी जाणते परस्पर पुण्या वायना जाणत्या कायद्यानं कपटना ती करेल सुभागी आमला आतले आम्ही आमचा अवकाश गुन्हे कोणाचं झाल्यावर वरती कर धान्य प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आम्हाला देवाच्या वचनाप्रमाणे पाहतो आम्ही आता काय झालंय आम्हाला संसारात कुठलो बिझनेसमॅन कोणाला तरी 2 बंगले असतात 4 गाडी असतात आणि कुठले प्रॉडक्ट बँक असतात तो सुभागी म्हणायला नाही तो आता आम्ही आमची तपासणी करतो आम्ही आमच्या कुटुंबात कशी असावं आवय बापरी भुरग्यांतही भुरगी आव बापायतही आणि आम्ही कुटुंबात आमच्या शेजारातही शेजार आमच्यातही आम्ही वाड्यातही वाडो आमच्यातही आणि फिरगत याच्या बापातही याच्या बाप फिरगतच्या लोकांतही आम्ही आमची तपासणी करतो कैसर आम्ही पुण्या केल्या कैसर आम्ही या पुण्यावासाला तिथं आम्ही मुंगासून गेल्या आणि कैसर आम्ही या पुण्यावाची जिनी शिवनो हे बाकी कोण हकरावनो आम्ही बाता पाहून पळत गेल्या आणि जिवीक होण्याच्या स्थितीत पावल्या ते आम्ही आमची आम्ही तपासणी करूया आणि आमच्या पुण्यावर बरेच जीवितात आम्ही आमकांचं सवाल करूया आणि आता आम्ही पाहिजे पडूया आता त्या पुढा काल म्हणतात मात अवस्वार एक मार्ग अवस्वार एक 16 आणि 15 जर आपल्याला तो पुण्यावर असा आणि या पुण्यावर आम्ही आमची जिणी शिवणार आहोत आणि या पुण्यावर आम्ही बाहेर यायचंय तर आम्ही किती घरी जाईल याचा सवाल होत येता आणि या सवालाचे दाब पाहून जे जो काल म्हणता पुढे असतात जो धर्म बनलेले ठरल्या उपरांत जे जो कलेले येऊन देवाची सुवार्ता प्रकट करून राहतो आणि प्रॉब्लेम
Praise God. Hallelujah. 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 तर बघा या देवाचं उत्तर आम्हाला ऐकून मिळले कीर्तन भक्तीचं पहिल्या आणि 15 ओळीत ते देवाचं उत्तर आम्हाला दावीद रायामध्ये मिळले. दावीद रायामध्ये मिळले किती कशाला मिळले किती खातीर मिळले किती मिळालं दावीद रायाने आमच्या वचनामध्ये स्वतः जीवनात जीवन असताना ओढलो तो राई बोललो तो जामासलो परिपूर्ण आणि या संसारिक जीवितांना सुखी आधारलो सुख आणि आधारले पाठाने केले या बाकी जीवितांचं जीवन असताना त्याचा देवानंद नाताना मारे पाच त्याने संदेश त्याच्या मोठी पूजा करण्याची तो सुख म्हणून तसे ताणे त्या सुखी जाऊन सुखा जोडले उपरांत ताका सुखी सवय जीवनची जिणी कशी आणि भगवंतपणी पवित्रपणी जीवनची जिणी कशी आणतो ताका जो खरो नाहीले वाईट ठिकाणी बरे तिथे म्हणून कितले ताच्या समजून खायला उपरांत ताणे आमच्या देवाच्या उतरमाने आमच्या बचावायला हे ताणे आमकां दिला. बेतसाबा म्हणली स्त्री एलियाबाची दूत हित्तीत उरियाची बाई त्या बेतसाबाक हित्तीत उरियाच्या बाईले तरी ताणे पारकाम केले आणि जे पारकाम केले तो जाणवलो तो चिंतलो की कोणी पळवना कोणी नेणार 4 वंटीच्या मध्ये केली चूक आता भातात कोणी नेणार म्हणून तो ताच्या रित्याक सुडाळकरान तो जीवन असलो त्या संदर्भात देवानं धाडलो नातान प्रोफेताक वच आणि ताका सांग ताणें कितें चूक आदारल्या आणि ताणें जिवीत खंयच्या रितीन या सवें पगडायला ताका सांग आणि ताका जागय आणि नातान आयलो आणि सांगले दावीद राया तुवें असली चूक केले त्या बेतसाबाचेय तुवें चूक आदारले आणि तुवें ते चूक आदारून तूं बापाचा तूं पयस केलाय जिवीत तुवें होगडायलाय त्या खातीर तूं मरतलोय. हे आयकून तो जागो जालो तो रडलो तो खोलवळलो प्रभेद जाताना म्हाका माफ कर म्हणालो तो. हे आमकां पोरण्या टेस्टमेंटांत सामुएलाच्या पुस्तकांत आयकूंक मेळटा वाचूंक मेळटा आणि तो रडलो दूख ताणें धरली पश्चाताप ताणें केलो बापान केलो ताच्या दुखीचे पश्चातापाचंय आणि बापान नाताना सांगले नाताना कसोय जावन कालिनार सुख जालें वय पूण ताणें दूख धरली न्ही तो रडताना आतां पश्चाताप ताणें केलो न्ही ताका माफ कर आणि देवान नाताना मारपाक ताका अनेक संदेश दिलो हा बाप तूं तुजे ते काबुलतेन भरलो आणि तुका ताणें माफ केलें आणि माफी ताणें जोडली बाबा जावन आणि जिवीत ताणें फाटी आपणायले आणि ताज्या उपरांत ताका ताज्या जिविताचो जो बऱ्या आनी वायटाचो अनुभव मेळ्ळ्या उपरांत आमच्या खातीर आमच्या जिविता खातीर बापाच्या उतरा प्रमाणे ताणें आमकां हो संदेश दिला. जाणटे गुन्यांव भोगतल्यात ती सुभागी जाणटी फातकां भोगतल्यात ती खरेंच सुभागी. Praise the Lord. Hallelujah. 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 फक्त संदेश आमकां बघायचा मग जेजून दिलो तो म्हणालो वेळ भक्ती जालो देवाच्या राज्याची पावला फातकीची बदल आणि बरी खबर सत्माना. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. जेजू आमकां हो संदेश दिला पूण जेजूच्या काळार तशें जाल्ले त्या देखून जेजून आमच्या खातीर आमी सांगोणे रस्त्या खातीर आमी हुशारकाय रस्त्या खातीर आमी पिरासानी रस्त्या खातीर आणि आमचे जिवीत जोडच्या खातीर आमच्या संसार जिवितांत कसले आडखळे येना जावच्या खातीर जेजून हो संदेश दिल्लो कित्या खातीर म्हळ्यार जेजूच्या काळार तशेंच जाल्लें. कितें जाल्लें 12 अपोस्तलां पैकी एक ताजो बारी आशिल्लो अपोस्तलाचो कोण सिमोन पेद्रो आणि एक जावन आसलो ताजो सांगाती
अपोस्तल कोण? जुदास. पहिलो अपोस्तल शिमोन पेद्रू जाल्यार निमाणो अपोस्तल 12वो तो जुदास. आता पळया आमी तांच्या मध्ये कितें जालें, तांच्या जिवितांत ताणें कितें केलें, तांच्या जिवितांत कितें पुरो घडलें आनी त्याच खातीर जेजून आमकां जागवणी दिवन हे देवाचे उतर दिला. तांच्या भाशेन आमच्या थंय जावंक नजो म्हणून. आता आमी हे जाणून जावया तांच्या थंय कितें जालें. कितलो लागशिलो, इतलो मोगाचो पेद्रू म्हणजे खडप. ह्या खडपाचेर तुजी धर्मसभा उबारतलो म्हणून पेद्रूच्या नांवाचेर खडप म्हणून उलोवन धर्मसभेची बुन्याद घाल्लो तो पेद्रू. ज्यो संवसारांत तूं सडयतलोय तें सकाळी सोडलें जातलें. ज्यो संवसारांत तूं आडवरतलोय तें सरकारी आडवरलें जातलें. खुमसाराचो सक्रामेंताचो अधिकार जेजून पेद्रूक दिल्लो तोच पेद्रू. जो कोणाक तूं उक्तें करतलोय ताका तें उक्तें जातलें. जो कोणाक तूं उक्तें करचो न्हय ताका बंद आसतलें. सरकाराच्यो दरवाज्याच्यो चावयो पेद्रूच्या हातांत दिल्लो तोच पेद्रू. जेजू म्हणालो आज म्हाका धर्म दिताले, आज म्हाका मारतले, जग दिताले, मरोंक आसा हांवें आनी पुन्हा जिवनपणांची भागीदार हांवें जावंक आसा म्हणटा आसतना ना सोम्या तुका तें खंडीत जावन फावो जावचें नाका म्हणटा आसतना तोच त्याच जेजून ताका सांगलें चल खेळटाना म्हज्या तावन पयसर बापाच्या वाटेर एक आडखळाय जावन आसलो. तूं आडखळायेचो कांटो या फातर या आडखळाय म्हणालो जेजू म्हाका धरतले, मारतले, बडयतले, तुमी खंयतल्यात. तेन्ना पेद्रून ताणें सांगलें ना सोम्या तुज्या सांगात आमकां आमचो जीव दिवंक गरज पडल्यार हांव म्हजो जीव दितलो म्हणटा आसतना पेद्रू तूं सांगताय मू म्हज्या खातीर तुजो जीव दिवंक पडल्यार तूं जीव दिता म्हणटाय न्हू. आयचे रात फाल्यां जावन सांजचें येता आसतना कोंब्यान सात घालच्या की पयलें 3 फावटी म्हाका नेगार करतलोय. आनी आतां मोगाच्यान आयका. इतलो मोगाचो, इतलो अधिकार, इतलो वक्तो, इतले वक्तेपणांनी पदवी दिल्ल्या त्या पेद्रू जेजू खातीर कितें केलें. जेजूक धरलो, जेजूक मारलो, बडयलो, ताची जप्ती जाता आसतना कालें केलें. एकली आयली स्त्री तूं तांच्या मदलो एकलो. कालें म्हळें पेद्रू न्हू हांव ताका वळखना. नेगार केलें पयले फावटी. ताजे उपरांतय ताका रावंक बरें लागना म्हणून ऊस करचो न्हू. आनी एका सायडीन कुशीन येता आसतना थंय आनी एकली स्त्री आयली म्हणाली खरेंच तूं तांच्या पैकीन तो एकलो. तूं कितें सांगताय म्हूण हांव मेळना. हांव ताका वळखूंकच वळखना म्हणालो तो. दुसरे फावटी नेगारले आनी थंय जावन परतेक अनेक ठिकाण्यार तो पावतेच थंयसर एकल्या मानायन सांगलें तूं खंडीत जावनी त्या जेजू म्हणटात ताचो तूं ताज्या पैकीचो एकलो ताजो सांगाती म्हणटा आसतना पेद्रू ताकाच शिराप मारून ताण घेवन त्या मनशाक थंय आशिल्ल्यांक सत मेळा जाय कन्फर्म कर तांकां हांवें सांगा जाय म्हणल्यार इराद्यान पेद्रून ताणें सकाळच ताणें केलें शिराप मागून ताण गेलो आनी म्हणालो तुमी कितें सांगता तें हांव नेणांच अशें म्हणून ताकाच शिराप मागून ताणें सांगलें हांव ताका त्या जेजू म्हणल्यार हांव वळखूच वळखना. आनी एका सायडीन कालें जालें बरें कितलो व्हडलो अपराध. आज आयच्या तारखेर ह्या संवसार जिवितांत कॅथोलीक धर्मसभेचे सांगे आमी आमच्या कुटुंबा जिवितांतय या वाड्यातय या फिरगजीतय या याजकातय आमी ह्या सुनामणेर आमी जियेता जावंक पुरो आमी हे देवाच्या उतरां मारपाक आमचें जिवीत आमी उडासा काडया. आनी एका कुशीन कालें जालें दुदासातय वेळ बदली जालो. जेजूक सोदूंक नासले प्रधान याजकांक लागीं वो मेळ्ळो कोण जुदास मेळ्ळो आनी तांच्या लागीं जुदासान कालें सांगलें जेजू म्हणल्यार जर तर ताका ताजी हांव तुमकां वळख करून दिली जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात म्हणटा आसतना ताणें कालें केलें त्या प्रधान याजकान 30 नाणी काडलीं आनी मेजली आनी ताका दिलीं. आनी
नाणी म्हळ्यार त्या काळार एका महिन्याचो एकल्याचो समज एका दिसाक एक नाणे तर एका महिन्यात 30 नाणी एका महिन्याचो एका दिसाच्या एका मनशाच्या समाळाक त्या जुदासान जेजूक प्रधान याच्यातल्यान ताच्या जमतीच्या ताच्या पंगडाच्या मनशांक ताणें दिवंक सोडलो आणि त्या 30 नाण्याक इकलो दिवन सोडलो तो जुदास ताच्या उपरांत ताका धरलो जेजूक मारलो जेजूक बडयलो ताका विणलो केलो ताची जप्ती जाली तशें म्हणटा आसतना ताका कळ्ळें की हांवें निरापराध्याक हांवें सूख आदारले म्हणून कळटस ताणें काल केलें इतलो व्हडलो अपराध म्हणून जाणा जाल्ल्या उपरांत हांवें व्हडलो गुन्यांव आदारलो व्हडलो अपराध केलो ताका दुखलें तो रडोन काल केलें ताणें जेजू लागीं येवन ताणें भक्तांनी मागच्या बदलाक तो फाटी वचून खंय गेलो प्रधान याजकाच्या राजाक ना वचून ते प्रधान याजका लागीं ते 30 नाणे दिले आनी ते सांड उडयले आनी ताका सांगलें हांवें अपराध केलो हांवें चूक आदारली तो जेजू म्हणलो तो आसा तो निरपराधी जावन आसा ताका सोडया म्हणटा आसतना तुज्या रक्ताक ताच्या रक्ताक तुमचो कारण म्हणून प्रधान याजकान ते 30 नाणे इन्कार केली आनी ताणें सांड उडयले आनी तो गेलो वचून जेजू लागीं वचून ताणें माप मागली जाल्यार तो माती जोडटा आसलो जिवीत फाटी जोडून घेता आसलो ताणें काल केल्या अपराधा लागून ताच्या इतल्या करतालो ताच्या इतल्याक रडलो ताच्या इतल्या ताणें टेन्शन केलें आनी ताच्या इतल्याक देडेसपणाय जालो आनी गेलो आनी गळपास ताणें मेलो मोगाच्यान आमच्या कुटुंबांत कितलीं जाणां अशेंत आमी जेजूक नेगार करता कितलीं जाणां अशेंत आमी जेजू विक्रीत करता कितलीं जाणां अशेंत आमी जेजूक निरपराध्याक अपराधी करता आनी असले रितीन आमी कितले जाणां आमी आमच्या कुटुंबांनी कश्ट येता टेन्शनार येता देडेसपणान जियेता जेजून सांगले उतर जावन आसा जो तूं जियेताय तूं कसो तुजो मोग करताय तसोच तूं तुज्या मेळाचो मोग कर त्या वेळार तुवें म्हजो मोग केल्लें बरें जालें आनी हांव तुजो मोग करतां आमी जेजूचो देवाचो जर तर मोग करता वय जाल्यार देवान आमकां दिल्ली रीत इत्त जावन आसा जेजून आमकां दिल्ली रीत इत्त जावन आसा जेजूचो मोग करचे खातीर जर तर तूं म्हजो मोग करताय म्हणटाय तुज्या पातकी कुडीच्या पातकी दिश्टी मुखार दिसच्या तुज्या भावाचो आनी भयणीचो जर तर तूं मोग करूंक शकनाय तर तुज्या पातकी कुडीच्या पातकी दिश्टी मुखार दिसनातल्या म्हजो तूं मोग करता म्हणटाय कशें साध्य तूं फुटी मारताय जर तर तूं म्हजो परत तूं मोग करताय जाल्यार तुझ्या पातकी दिश्टी मुखार दिसता त्या भावाचो आनी भयणीचो त्या पिडेस्ताचो त्या अनाथाचो त्या अस्ताचो आनी त्या दुर्बळाचो ताचो मोग कर ताची सेवा कर ताच्या गरजेक पाव ताका कितें जाय तें तुका सादाता तें दिवन दी आनी त्या प्रमाणे तूं ताची सेवा चाकरी करता ताचो मोग कर तेका तूं ताचो मोग करनाय तूं म्हजो मोग करताय आनी हांव तुजो मोग करता ही ताणें रीत दवरल्या आमकां देवाचो आमच्या मोगा जेजूचो मोग करच्या खातीर ही रीत या शिवाय दुसरी रीत ना मोगाच्या मोग काल आमी येता भक्तीपणान आमी आदारता भक्तीपणान आमी वेळ प्रचार करता भक्तीपणाचो वेळ आमी सुरवात करता भक्तीपणान वेळ आमी चलोवन वरता भक्तीपणान आमी वेळ अखेर करता मागीर भायर येता आनी आमी आमच्या दिश्च्या कोणे एका भावाक आनी भयणीक कोणे एका दुर्बळ्याक या कश्टकाऱ्याक या पिडेस्ताक या आमची गरज आसा तसलो गरजेवंताक आमी पळोवंक ती पळयना आमी वळखना सोडया आमी पळोवंक पळयना आमी पळयले आमी वळखोवचें आमी सांगता देवा आमी तुजो मोग करता जेजू आमी तुजो मोग करता पूण देवाच्या मुखार आमी फटकिरीन जावन आसा जर तर आमच्या दिश्टी मुखार दिश्च्या गरजेवंत आसा जर तर आमी ज्ञान दवरना मोग करना ताजे विचार करना जर तर ताका आमकां साद आसा तें जर पावलें दिवंक आमकां साद आसून आमी दिना जाल्यार आमी देवाचो न्हय आमी ताचो द्वेश न्हय आमी देवाचो द्वेश करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जाने पण देवाचो उतर सांगता जेजू देवाचो उतर मारपा सांगता मोगाच्यानो हांव आयलो पत्त्या खातीर भगवंतान न्हय त्या खातीर देवाचो उतर मारपा जेजू सांगता हांव आयलो पिडेस्ता खातीर हांव बळवंतो भलाय करपाक आयलो न्हय हांव आयलो अस्तादाक हांव बळवंता खातीर आयलो न्हय म्हणटा तो आनी ताणें हीच आत्मीक रितीन आमकां जाय आसलें ह्या संसार जिवितांत जीवन आसता आसतना जल्मून आयले आमी मरता म्हणसर ह्या संसार जिवितांत आमी जीवन आसता आसतना आमच्या सष्णाची एंड नातल्या त्या आत्मीक जिविताचो आसरो जोडच्या खातीर ताणें आमकां हें पुरो ताणें ताच्या स्वताच्या जिवितांत ताणें जिवन कर्ण चलोवन आमकां दाखयलां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सगळ्यांनी थोड्या मोगाच्यानो आमकां कोणी काळी समजे नाका खाली हाड उतर कितें उलयलें
आमच्यातही रेगलो राग हगे मसोरो कायजांत जमेल आम्ही तो त्या हंकारा समय राग हगे मसोरो स्वार्थीपणाच्या जिविता समय आम्ही जमलेले ताज्या एका उतरा खातीर आमकां चडसना आमकां सस्ती गायना आनी आमी दुस्मान गाय हांगा जमयली आनी ताका त्या एका उतरा खातीर आमी माफ करून ताका सकना त्या एका उतरा खातीर आमी ताजे थंय एकवटान बऱ्या मनान आमी जियोंक सकना तर आमी कोणायची काल बरें करतले कोणायकी आमी कितें बरें करतले कशें आमी बरें करतले आणि तसल्या निरापराध्या जेजूको आम्ही खाली गेले ताणे काळवाय करून आम्ही ताका धरलो ताका मारलो ताका बडयलो ताका विणलो केलो ताका लजे करपणावर केलो ताका कितें कितें केलें ताच्या माथ्यार कांदे समोर सांचिलो ताच्या कांद्यार पुरीस दिलो ताका मारले रगत ताणें वळयलें जीव ताणें बली पेटयलो ताणें इतल्या या अवधेक सुरवेता पावन तेपर्यंत इतले ताका कश्ट दिले जाल्यार जप दिले जाल्यार आनी कितें कितें ताचे अनावत केले जाल्यार निमाणें ताका मरता पर्यंत ताणें मरता पर्यंत ताजो जीव सोडटा पर्यंत ताका ह्या खातीर दगदोडेन आमी कश्ट दिले जाल्यार ह्याच मनशा पर्यंत बापाच्या पक्षेन कश्ट दिले जाल्यार ताणें एकच एक उतर आड उलोवंक ना सगळ्या नव्या टेस्टामेंटांत 4 महिन्यांत वाचता आसतना जर खंय तरी एका उतरांत जर तो आडलेले विशयी एक तरी जर तर तुमकां वाचूंक मेळटा जाल्यार तुमी सांगा एकच एक आडलो खंय एक ताणें सोंसलें कित्या खातीर आमच्या खातीर बापाची खुशी जावन खंय एक ताणें ताज्या खातीर ताजेर सोंसलें निमाणें ताणें ताजो जीव बली पेटयलो बापाची खुशी पुरा करच्या खातीर ताणें बली पेटोवच्या की पयलें ताजो स्वताचो जीव ताणें खाली गेलें कितल्या जाणांनी ताका कश्ट दिलें दग दिलें न्ही तो म्हणलो बाबा अरे खरें हांगा कितले जाण म्हाका कश्ट दितात दग दितात मारतात पडयतात आतां हांव तुज्या थंय येवन समजो वेळ लागली बाबा हांव तुज्या लागीं येवच्या की पयलें बाबा म्हणजे एक विनाची तुज्या लागीं बाबा ते कितें पुरो करतात ते कुंतून येनात ते असले जावन आसतात ते येणारे जावन आसतात तांकां तूं माफ कर म्हणलो मगाच्यान आमी कितल्या जाणां माफ करता एक तर कोणें आडलेला आमकां आसना आनी कोणाक माफ करता आनी तेंच माफ करचें माफ केल्ल्या करीत असलें जिवीत जियोच्या खातीर आत्मी जिवीत जोडचें जाल्यार एकामेका खातीर माफ करा कश्ट केल्या खातीर कश्ट केल्या खातीर जगजग भोगलेल्या खातीर तांची सहकार्य करा आनीक असल्या रितीचें बरें जिवीत जोडचे खातीर ताणें आमकां इतली बरी देख दिल्या आनी तशेंच ताणें चलोवन दाखयलां आनी कितलीं जाणां आमी ताची देखभाल घेता आनी त्या खातीर सांगता देवाचें उतर जो कोणाचे अपराध भोगसल्यात ती खरेंच सुबागी असल्या पुरा अपराधांनी आमी जिवन आसा एकामेकाक कश्ट दिता एकामेकाचो मान करता एकामेकाचो पुरो देखभाल करता हाचे ताची नदर करता जिवंत आसतना मेल्ल्या अवस्थेन तांकां करता चल एकल्यान दुसऱ्यांची मनशाची सोना करिनासतना वाटेन चलच्या खातीर आमी कारण जाता कसले कसले अपराध करता जर तर ह्यातल्या सगळ्या अपराधांतल्यान आमकां भायर येवंक जाय वो संदर्भ ही कडी आतां तुमकां मुखार 3 दिसां उपरांत तो अवकाश तुमकां जोडच्या खातीर वो एक संदर्भ मेळटलो आनी वो संदर्भ आमी कोणेंय होडावन न्ही तर मगाच्यान हे गरीब आतांच न्ही जेजूच्या टायमार घडिल्लें त्या सुदासान एटलिस्ट ताणें सांगलें की हांव त्या जेजू म्हणल्यार वर करना हांव त्या जेजू म्हणल्यार वर करना तुमकां ताची वळख करून दिता तुमी ताका धरया एटलिस्ट ताणें कितलें तरी सांगलें पूण पेटून काय केलें हांव त्या ताका वळखूच सुवात करना
ताजी सूक पेद्रू ताजी सूक जाणा ताज्या चुकीचो ताज्या अपराधाचो ताज्या गुन्यांवाचो ताज्या पातकाचो तो जाण जालो तो रडलो ताणें पश्चाताप केलो आनी जेजून ताका माफ केलें आनी त्या पेद्रूक जो जेजून बसयले जावन आसा तेंच जेजून पेद्रू तेणें केलें. पेद्रू म्हणजे पडावो ह्या पंपाचेर म्हजी दर्शा ओवार ताणें उबारलें आनी पुंसाराचो अधिकार ताका दिल्लो ताणें मुखार मुंजासून येलोच सगळे सारे ताचे लागीं दिल्योच आनी तोच पेद्रू जावन कथोलीक धर्म सभेचो पयलो पावस जायलो नुस्तें ताण ताका दिलें जिविताचो आसरो ताणें जेजूच्या नांवान बापाक आपणायलो. प्रेज द लॉर्ड. एका सायडीन आनी एका सायडीन पळया अपराध ताणें वळखनासतना ताणें वेगळ्याच एका मनशा लागीं त्या प्रधान हेज्या लागीं वचून जेजू लागीं वचनासतना त्या प्रधान हेज्या लागीं गेल्ल्यान ताजो अपराध माफ जावना देखून तो आत्मीक जिवितांतय न्ही ह्या संवसारी जिवितांत तो आमी गेलो. तर नवेचो न्हू अपराध आमी कितलेय करता जावं पुरो अपराध आमी कितलेय केल्यार जावं पुरो फक्त आमी कितले आजार जावं पुरो ती व्हडली विशय न्ही. जर आमी आमच्या जिविताची तपासणी करून आमच्या जिवितांतय हांव बसलें आमी कित्या खातीर जिणी गेली कित्या खातीर चुकी आदरल्यो कित्या खातीर फक्त आदरली हे काताळेची जिणी हे जिवीत ओगळावंक कारण आसली जिणी कित्या खातीर आदरली म्हणून आमी आमकां सॉल्व करणं त्या पदांतल्यान भायर येवच्या खातीर जर तर आमी पश्चाताप केलो जाल्यार दूख आमी धरली जाल्यार आनी आमी सुकामें तुमकां जाल्यार आमच्या सगळ्या अपराधांनी पातका जावन आमकां सुख मेळटा जिवीत आमचें जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताळयो पेटोवन देवाक राखया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे करी उबा वडल्यान सांग मरी मंगलेन जर तितली व्हडली अपराधीन मरी मंगलेन तर तिच्या जिविताची खाणी जर तर आमी देवाच्या उपक्रमाने पार आमी वाचून समजून काडयो आमी जर तर जाण जाल्या जाल्यार तिच्या मुखार आमी कांय दिसूं न्ही तर तितल्या
सगळ्या अपराधांनी जेजून जर माफ केला जाल्यार आमकां तो माफ करिना न्ही. तिने तिचे अपराध कशे माफ करून सांगले. जेजून तिका तिच्या अपराधाचो कशे सुटका दिली. सिमोन म्हणलो व्हडलो ग्रेस. त्या ग्रेस मनशान जेजूक जेवणाक पळय हे लूक चॅप्टर लूक अवतरण आसा. लूक अवतरण 7 आनी 37 म्हळ्यार मोता 8 पाव मुखार आमकां वाचूंक मेळटा. सिमोन जेजूक जेवणाक आपणे दिले आनी जेजू सिमोनच्या घरा जेवणाक गेलो. ही खबर मरी मागदलेनाक मेळ्ळी आनी तिणें चिंतले वय जावपाक वय खतनार वो नाका केदाराई फरक नाका मेळचो ना अशें म्हणून जाण जाली ती मरी मागदलेन वत्या दैरान सिमोनच्या घरात गेली. मगदलाची मोरी म्हणल्यार तिचें नांव मगदला म्हणल्यार गांवचें नांव. इतकी खोटीची शियेता इतकी व्हडली अपराधी जावन आसली की तिच्या नांवा सांगाता तिच्या गांवचें नांवय मेळयिल्लें. ताजे कोण मगदलाची मोरी म्हणून आपयताले. मगदलाची मोरी म्हणल्या नांवान तिका वळखताले. आनी ती गेली सिमोनच्या घरा जेवणाक आसल्या कडेन जेजूच्या फाटल्यान ती गेली आनी ती रडली रडली रडली. रडटना रडली तुका जेजूचे पांय भिजयले. जेजूचे पांय तुकांनी भिजोवन तिच्याच केसांनी ते पुसले सुके केले आनी त्या पांयाचो तिणें हुमो घेतलो आनी सुगंध तेल परिमळाचे तेल त्या पांयाचे वचून ते मातले. गच सगळे परिमळान भरले. तिने खूप जाणलो जेजू. तिने तिच्या अपराधाचे पश्चातापाचे पश्चाताप जो केलो आणि ती कडवळली रडली ती जाणलो जेजू. जेजून तिका माफ केले. जेजून तिका बक्षणे दिले. जेजून तिच्या अपराधापासून तिका मेकळे केले आणि ती तितली व्हडली पातकीण तितली व्हडली अपराधीवंतो मोरी मगदलेन आतां ताच्या उपरांत जावन पावली की ते आमच्या कॅथोलीक धर्मसभेक सांतीन मोरी मगदलेन म्हणून नांव आतांय आमी आसा. सांतीन मोरी मगदलेन ती जिणी मनी पळयली जाल्यार त्या आमचे अपराध जमा करतो देव न्ही. आमची फाटका जमा करतो देव न्ही. आमचे अपराधांनी फाटका मेजतो देव न्ही. की हजार आनी हजार फाटकांनी अपराध आमचे आसा जावंक पुरो जाल्यार आमी एकच फावटी या हजार आनी हजार अपराधांनी फाटकां खातीर वचून आमी जेजूच्या मुखार जर पडून दूख धरून खांडलो पश्चाताप करून माफ मागली जाल्यार तो आमचो मोगाळ देव एकच फावटी पुरा अपराधांनी फाटकां बक्षिता आनी तो बक्षण्याचो देव आनी जिवीत दिवचो देव तो जावन आसा. खाली देवाक हालेलुया 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 हालेलुया. आणि त्याच ती खाली तिने जीवित ना ती सगळ्या धर्मसभेत सगळ्या कॅथोलिक धर्मसभेत एक जावन पावली. देखी बरीत शांतीन मोरी म्हणटाली. आम्ही आता देवाच्या उतराबारी पास ऐकले जाल्यार इजाई या बुकांत अवस्वाद 1 आणि 18व्या वळींत आम्ही वाचले जाल्यार
देव काय सांगता आमच्या खातीर येया उलम पळवया म्हणटा सरेश्वर तुमची पत्रां तांबडी आसल्यारय ती हिमा बरी धवी जाताली, ती रक्ता वर्णाची आसल्यारय ती कापसा बरी धवी जाताली. कितले कसली रक्ता वर्णाची आता मग काहीच सर्दीच त्रास चाली घरात असल्या बरेच काय करतो पडना बसल्या वेळेस आम्ही आमची जिणी आमच्या जीविताची तपासणी करणं जर तर आम्ही सत्य अपराध आम्ही आमच्या उड्या सकाळनं जर चुकी पत्र आम्ही आमच्या उड्या सकाळनं जर एकटाय केली जाल्यार आणि ती आम्ही खरेंच आम्ही रड्डवल्यार खरेंच आम्ही सुचवल्यार खरेंच आम्ही त्या अपराध चुकी आणि फक्तांचेर आम्ही जाणीवर आम्ही कांटल्या जाल्यार दूख आम्ही धरली जाल्यार पाश्चाताप आम्ही केलो जाल्यार आमची आत्ता वस्तूचो एकलोच एक देव जावन आसा, तो आमचो एक वीज देव जावन आसा आनी तो देवाचो देव जावन आसा. ताज्या एक दुसरो कोणाचो देव ना आनी तो जावन आसा आमचो देव. ताज्या देवाक ताजी आसा. आमी तो वचल्या उपरांत जर तर आमी हिमा भाशेन जमी जायत जाल्यार त्याच जेजून पेद्रू म्हणपाक दिल्लो अधिकार याजकांक दिला तो अधिकार कुंसाराचो सक्रामेंताचो अधिकार वेद्यांनी कुंसार जावचे आनी कुंसार म्हणपाक जेजूच्या पवित्र मोले रक्तान धुवन आमकां तो हिमा बरी नितळ करता. प्रेज द लॉर्ड. आनी हो एक कुंसाराचो सक्रामेंत वस्तू एक कुंसाराचो सक्रामेंताचो अवकाश म्हणून नितळ आमी जावन जिवीत जोडच्या खातीर हो अवकाश खाली कॅथोलिक जनसभेच्या संज्ञान मात्र शिवाय दुसऱ्या कोणाची ना. आनी वरते मागी आमी त्या देखून आमी गुणगुणे जोडीत जाय आमी जाणा जाय आमी या आत्मीक जाणवेन वता आसतना आत्मीक जिविता खातीर कितें आमचे ते आडकले आमी जाणा जावन फाटकी जिवीत आमी सांचे खातीर तांचो आमी भायराच्या खातीर त्या फाटकी जिवितांत जावन आमी फाटकी जिविताच्या जो आत्मीक जिविताचे आडकले जावन आसले ते आडकले मोड आमी भायराच्या खातीर आमकां एक अवकाश आसा कुंसाराचो सक्रामेंत. आनी जर तर आमी पाश्चाताप करन दुखोन रोडोन आमी जर तर बसून उपरांत सक्रामेंत जाल्यार आमचो अपराध आमच्या खातीर माफ जालो आनी आमी वरते मागी आनी जेजूच्या पवित्र मोल्या रक्तान आमच्या ते ज्या पास समजोणी आनी आमकां मेळटा मागणी आमच्या खातीर करता. जेजूच्या पवित्र मोल्या रक्ता मारे पास पवित्र आत्म्याच्या बळो सत्यतोयान आमी नितळ जाता. हिमा बरी दोळे आमकां तो करता. जिवीत बापाचा आमचे जावन आसा. कार्य ताका आर्गुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मुंडे मुखांत आमकां वाचूंक मेळटा. मुंडे मुखांत अवस्वार 28 13व्या वळेंत जो आपली भातां लिपयता ताका सूख मेळना पूण जो ती उसारता आनी सांडटा ताका तयार जाता. मग आयच्या उपरांत तिसरो दीस हो संदर्भ खंयचीच आमची पात्रां मेळून सांगच्या खातीर हो अवकाश आमकां मेळटलो. आमी सगळे कुंसार जाता पूण सगळे कुंसार जाता आसतना जायते जे आमचे कुंसाराचे आसता लजेचे नालिसायेचे तुका फादक आमी लिपोन दवरता. लजेचे नालिसायेचे न्ही आसले लागून फक्त आमी सांगता आमी चिंता हेज्याका लागीं हांवें कशें सांगचें. जेजूच्या जाग्यार हेज्याक बसता आनी जेजूच्या जाग्यार हेज्याक बसता ताच्या लागीं आमी बापावता सांगता आसतना आमी खंयच्या हेज्याका लागीं आमी सांगना खंयच्या मनशा लागीं आमी सांगना आमी जेजू लागीं सांगता. आमी कोणी कुंसार घेता आसतना तो खंयच्याय कितें थंय बसोनी ताका आमची वळखीची पडना. तो आमकां पळयना. तो आमकां जाण जायना कोण तो आयलो कोण ती आयली. तो बसला थंयसर जेजूच्या जाग्यार. ताका जेजून दिला अधिकार तेच फक्त वचूंचो. कितले फावटी आमी ताच्या जाग्यार गेला तितले फावटी तो आमकां बसयता. आज गेल्या चौका फावटी गेल्यार तुमी केन्ना आयली आमी कितें आयली म्हूण तो सांगना. कितले फावटी आमी गेल्यार तितले फावटी तो आमच्या खातीर जेजूच्या जाग्यार बसला समाजाच्या नांव आमकां तो कोणायकी पळयना आनी आमकां कोणायकी तो हात लावन घालिना. ताजें एकच काम जेजूच्या नांवार आमची फक्त बसूंची.
परिणाम पूण आमी त्या संदर्भात विचारता पळयता गेलो आसा तो आमी खंय जर खंयच्या ठिकाणी पळयतात ताच्या दिश्टीच्या भायर आमकां जायना आनी तो पळयता ताच्या दिश्टी मुखार आमी पातळा घालता आनी त्याच जेजूच्या जाग्यार ह्या जाग्यार त्याच जेजू लागीं वचून आमकां कोण सांगता कसली जाशी कसली लज आनी आमी थंय सगळे जावं ल्हान सांगता व्हडले व्हडले पूर आला याची नवी सायड म्हणून आमी समाजीक जातली सांगना आनी काडून आमी मागीर पातळा वयर आनी बरो बऱ्या वयर कपडी पातळा आमी पातळेच्या कपडे करून येता पातळा सुद्दां जोडचे खातीर येता ताज्या बरोबर सुद्दां जोडच्या बदलाक बसाडी जोडच्या बदलाक पातळा वयर आनी फटक करता येता थंय वचून आमी जेजू लागीं फटी सांगून येता ल्हान सांगता व्हडले व्हडले लिपयता जेजू लागीं सांगता ह्या दोन पक्षांनी म्हाका दूख दिसता म्हाका ह्या पक्षा खातीर हांवें उतर सांगल्या पक्षा खातीर म्हाका तुमचे प्रार्थना आनी पक्षांनी म्हाका दिया म्हणटा फटी देवाचे उतर कितें सांगता जो आपली पक्षा लिपयता ताका सूख मेळना हांव सांगना म्हाका देवाचे उतर सांगता आनी एका भशेन सांगता देवाचे उतर पूण जो ती उतरता आनी ती सांगता ताका देवाची दया लागता जिवीत उजोडच्या खातीर बेळगांव हांवें रेतेर गेलो थंयसर रेतेच्या दुसऱ्या दिसा थंयचो याजक बाब फादर हँड्रू ताचें नांव तो एका स्त्रिये कडेन मेळ्ळो हिंदू स्त्री ती कॅन्सर पिडेंत कश्ट जाली 2 फावटी तिचें ऑपरेशन ट्रिटमेंट जालें 3रे फावटी तिच्या ऑपरेशना खातीर ट्रिटमेंटा खातीर तयारी चलताली सगळे हांगाची माथ्याची लोक गेल्ली अशें पावलो ती आसली तिका आपणाले म्हणलो ब्रदर ह्या बायलेक कॅन्सराची पिडा शांता म्हणून तिचें नांव ताच्या खातीर माग म्हणलो हांवें म्हणलें फादर कॅन्सराची पिडा शांता तिचें नांव हिंदू बायल तुमी म्हाका सांगतात माग म्हणून हांव अशें हांव मागना हांवें तिच्या खातीर मागलें जाल्यार म्हाका 1 वरांचो वेळ जाय आनी तो वेळ तुमी म्हाका दिले आनी एक बरो त्या खातीर एक बरो जागो तिका तुमी म्हाका सकन दिले तिका तिणें पयलें जाणून लागलें जेजूच्या नांवान की ह्या पिडेक तिच्या जिवितांत तिणें जियेल्या जिविताचो एक कितें कारण खंयचें कारण खंयचें जायना हांवें तुमकां आतां थोडं सांगलें ह्या पिडेक कितें कारण आसा कारण आसा तिच्या ही पिडा त्रास करिना ह्या पिडेक तिच्या कितें कारण तें तिणें जाणून जावंक जाय आनी तें तिणें जाणून जाय जाल्यार जेजूच्या नांवान आमी तिच्या समेता वचूंक जाय आनी तिणें तें तिच्या त्या पिडेक कारण जाणून जाय जाल्यार 1 घंटेच्या अवधेंत हांव जेजूच्या नांवान तिच्या लागीं उलयतलो कावन्सिलींग हांव तिका करतलो आनी त्या मार्फत ही तिच्या जिविताचे हर एक घडयो हर एक संदर्भ हर एक चुकी हर एक अपराध सगळे ती जाण जाताली आनी ती कळून येताली ह्या चुकीचे ह्या अपराधा वरवीं ह्या पापा वरवीं ह्या पिडेक ज्या पिडे खातीर कारण अशें म्हणून कळली ती तांचो तांव ती भायर येवंक अवकाश करताली आनी त्या कडेन थंयसर तिची पिडा तांव ती सुद्दां करतली अशेंच हांव मागलें जाल्यार मागतलो वयल्या वार तिका खुशी मेळटली 2-3 दिसा येवन तुमच्याच लोकांक सांगतली वर्गना बरें जाल्लें जाल्यार आज चिंता आसा म्हणून समजलो एग्जाम लयता ताका दिलें हांवें एक रूम आसा आनी तो नाका म्हणून नाटक आमी वयल्या वार सोडटा तो मेलो वयर सकली काग जाली चुकली कंपली गेली पूण मूळ कितें आसा ताका फक्त आन्सर दिता आनी खूब परते जाता तशें सांगलें वयल्या वार मागता आमी आनी ती एकच्या सर निवता ती ताज्या उपरांत फक्त मूर्ती आसा रे म्हणून ती सुपिडा वचून 2-4 वर्सांनी तुमच्याच कडेन येताली आनी आमचे जेजूचें नांव हाडपाचें त्या खातीर तो सगळ्याक अवकाश दिवचो जाता ताणें अरेंज केलो जागो आनी अरेंज म्हाका अवकाश दिलो 1 घंटो कावन्सिलींग तिचें जालें सुरवात जाली कावन्सिलिंगाची एक विशय आयली भायर तिच्या मार्फत आनी अशी आयली की तिच्या मार्फत तिच्या घोवाचो कितें अपराध तिच्या मार्फत तिच्या भुरग्यांचो कितें अपराध तिच्या मार्फत तिच्या शेजाऱ्याचो कितें अपराध तिच्या मार्फत तिच्या दुश्मनाचो कितें अपराध तिच्या मार्फत तिच्या हेर लोकांचो कितें अपराध सगळें तिका उलासा कळ्ळें आनी तिका बगलें हो हे सगळें तुज्या जिवितांत तूं हांवें केल्ले अपराध जावन आसात देवाच्या खुशी विरोध हांव चलयलें जावन आसा अशें म्हणून तिका जाणा जावन ती रडली इतली रडली की हांवें सांगलें तिका भयणी
कोणी तू रड, तू मुझ्या मुखार रड नाही, तू जेजूच्या मुखार रडताय, तू मुझ्या नावात रड नाही, तू जेजूच्या नावात रडताय, तू मुझ्या खातीर रड नाही, तू तुझ्याच खातीर रडताय, तू रड, कितले रड जाल्यार जेजूच्या नावान तू रड. आणि हाच्या उपरांत तू तुझे अपराध मुखार कंटिन्यू करताय म्हणलो, विजय करताय जाल्यार या तुझ्या रडण्याक एक घर जाता, ताका मोल आसा. ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ ತರದ ಜೀವನ ನನಗೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಅಜೋಕರ ಮಗಾಸಲೆ ಜೀವಿತು ಸೊಲಮನಕ ಮಗ ಗೊತ್ತು ನಟ್ಲೆ ಅಸಲೆ ಪುರಾಣದವರು ಈ ಬಿಡಾವಣನು ಯಕರ್ಷಣನು हाच्या उपरांत हांव बरी जिणी जियोवपाक प्रयत्न करताली अशें म्हणून तिणें विचार केलो. आनी ती ताजे उपरांत तिच्या खातीर मागलें उबें केलें, तिका बसल्या कडेन जावन उबें केलें. आनी हांव उबो रावलो आनी मागलें, बापाच्या आजीपणान तिच्या खातीर तिका दवरलें, जेजूच्या नांवान हांव तिच्या खातीर मागलें. बापायक सांगलें, बापा तुज्या पुत्र समजेलो प्लीज ताका पळय जावं ताच्या बळान आनी तुज्या पयस तुज्या सत्तेन ह्या तुज्या भयणीक ह्या तुज्या तुवेक शांताकान संपूर्ण जावन दोन तिच्या देहांतल्या हेर कोणीच्या बळयेक आसले लागल्यो ती पिडा तिच्या जिवितांत लागले सगळे दूर म्हणून जेजूच्या नांवान भायर जाता अशें म्हळें, मागलें. आनीक तिका समाधानाची उतरां दिली, जेजूच्या नांवान धाडलें. तिच्या थंय वचो म्हाका दिसून आयली, पूण हांव तिच्या लागीं वचून दारें मेळोंक ना. 20-25 जालो, तिच्या थंय इल्लेशें बद्दल हांव दिसून येताली. तिसऱ्या दिसा ती फाटरला म्हणटाली, फादर आज म्हाका दुख्ख म्हजी दूख उणी जाल्या, कांयच दुखूच ना म्हूण म्हाका बगता अशें म्हणाली. ताच्या उपरांतच्या म्हयन्यांत रेटीर गेल्यार त्याच फादरान सांगलें, ब्रदर डेविड शांत आतां बरें जालां, शांत आतां बसलास. हांवें म्हळें तुमची बरें केलां. आनी एक विशय सांगता जाल्यार तुमकां. हांवें म्हळें कालू फादर ते बरें जालां म्हणून आयले, म्हज्या लागीं बरें जालां म्हणून आयले. म्हाका बारी विशेष खुशी कन्फर्म करचे खातीर एका हॉस्पिटलाक व्हरून हांवें ताजें मेडिकल चेकअप केलें. रिपोर्ट काडलो पॉझिटिव्ह, कांय पिडा ना, बारी बरें आसा. जाल्यार म्हाका सुभाव. आनी एका हॉस्पिटलाक गेले हांवें आनी एक फावटी, आनी थंय हांवें मेडिकल चेकअप केलें, रिपोर्ट काडलो, पॉझिटिव्ह रिपोर्ट, भारी खुशी. जाल्यार ब्रदर म्हाका मागिनी सुभाव म्हणून म्हज्याच कश्टान हांवें तिसऱ्या एका हॉस्पिटलाक व्हरून थंय मेडिकल चेकअप केलें, रिपोर्ट काडलो, पॉझिटिव्ह, शांत बरें जालां. थंय तो आनी ते आतां बरें केलें, बरें जावन जीवन आसा. जो कोणाचो अपराध माफ जाला ती खरेंच सुभागी. जाणटी पापा बसल्यात ती खरेंच सुभागी. देवाचा साध्य म्हणल्यार तेंच ना, जेजूचा साध्य म्हणल्यार तेंच ना. देवाचो देव तो, रायतो आनी ताजे देवाचो देव ताका दुसरो कोणूच ना. कोणी कितें देव जाल्यार ताणे रचले बेगीन ते देव जावन आसात. आनी आमचो देव जावन आसा देवांचो तो देव, आनी तो वचो देव, आनी पुर्वेदार देव, आनी तो आमचो देव मोगाचो. ताजे पेटी आनी ताका वटल्यान ताजे पेटी आरकां दियात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जय गुरू गोविंद.
देवळांत जून करताना कोण येतात लांब लाईन आसा बायलांचे आसात थोडे चेटके भुरगे आसात खेळो म्हणजे मस्त लांब लाईन रावल्यात ते म्हणाले एक कितें लांब लाईन इतलें ते म्हणाले हे उदकाक लाईन अरे उदकाक लाईन रावतात ते आमचे तरी राजूला उद आवडटा काय आवडटा उदका लाईन रावची तुम्हाला लागले ना हांगा तें काय नुरात असेल तुम्हाला लागले पण ते येतात उदकाक लसले खंय टाप आसा पळय थंय वचत पळय लागले ते जालें विचित्र टाप म्हणल्यार अशें उदक देंवता ते म्हणूंक लागला आमचे आवय कितले कश्ट काडटात लाट घालून उदक वण ताचे तुकडा धट्ट काडटात गेल्यात पाप हांगा टाप मागेर उदक देंवता ते जालें ते अशें गेले आमच्या गांवांत कितले कश्ट होते आमचे पयले आमच्या आवय कितले कश्ट काडटात उदक पयलीं पांयाक उदक वोडे मारतात म्हणून आनी म्हणूंक लागले असो जावन आमच्या गांवांत बायल कशें गेले चुकी जिवनाक घेवंक शिकले तर ताचे कडेन पळय गेल्या कशें उदक येता आपल्याक ते म्हणूंक लागले पायी बसो ताचे गंठ बसो आनी बरें अशें उदक येता ते म्हणूंक लागले पायी उदक येता बारीक पळय विचारलें खंय मेळटा तें ह्याच पिरोडार ह्याच पिरोड सिनेमा लागीं आनी पळयता पयशे पायी पळय मला शिकले सिनेमा ते गेले आनी लागले आपले दोन पायी आनी चार आनी ते सांगले बरें हे सांगले ते म्हणूंक लागले आयज ना आमच्या गांवाचे राजस्थानाचे गांव वयताचे कित्याक म्हणाले आमचे बायलांचे कितले कश्ट काडटात ते कश्ट पळोवंक जायना आनी आमी हांगा जेवढी नळ घालून एक पायप घालून ताका टाप दितलो हे खूब तेगे कशें उदक सगळी कडेन हे कामाचें जर काम जायचें आनी ते पळयता ते पायप वयर दिसतात बँगलोर ते परत माती आनी घालून उरकाना आमच्या वयर ते पायप दिसले पळय आनी ते पायप मात पळयले आनी टॅप ओपन करचें मात पळयले आनी आपल्या गांवाक गेले बसतात वचून म्हणूंक लागले आपल्या आवय बापाय पळय आमी बँगलोरान कितें पळोवंक आयल्या टॅप पळयले कमी पयशे उदक वचचें आनी म्हणूंक लागले आनी उदक विकत विकत गेले म्हणूंक लागले बरो आयकता आमच्या गांवांत टॅप उदक ताच्या उदकाक आनी आमी ते कुडार आयकता कमी 20 आयला ग्रामपंचायत अध्यक्ष कित्याक पयशे म्हणूंक लागले पात्र म्हणूंक लागले तुमी तेजो प्रस्ताव केला पाणी गेले हांव येता म्हणूंक लागलो आनी अशें करून चलून आयली आनी ते आमी कडेन म्हणूंक लागले खंय जाल्यार शिको आनी पयलें सांगला तुमच्या राजवाडीला फुकट मोठ्या अशें उदक येता सत्य जाता सभा केला ते पुरे वचून आनी काळजी कितें करचें पळय आनी आयज दीस पडली जावन आमकां व्हडली शाबासकी मेळटली आमी बारीक तरी पडले आनी आमी दिसाक व्हडले सककडे मागताले म्हणूंक लागले बरें कोणी लागले कोण सायकल दोन जालेले एक सायकल वयर वचून आनी ताका कॅश दिसले बरें कॅश दिसलो फ्रीज बंद केलें थोडी फुलां गेला पान आनी एक बायक आनी बारीक दिसाक मेळटली आमी बारीक दिसाक चिंतले आनी 15 वेळो ग्रामपंचायत प्रेसिडेंट म्हणूंक लागलो आमचे कितले बरे बरे झाड गोळ्याचे कांय आनी आमकां त्या कडेन उदक करतले म्हणून जायते भाशेन काय पळोवना आनी काल पळोवना आनी कंटिन्यू पळय आमकां मेळ्ळे बारीक शपथ केला उरतले जाल्यार बारीक व्हडल्या भाशेन दिले उपरांत फीज घातले फीज घातून दिले ग्रामपंचायतीच्या प्रेसिडेंटाक कॅम्प ओपन करून 2-3 पयशे करून जाय पयले आनी तुम्हाला कॅम्प ओपन करत आनी उदक देवून लागले ग्रामपंचायत प्रेसिडेंट गुणे जाता आनी भेटतात गुणक उदक येना ते म्हणूंक लागले ना अरे ते कशें जाता म्हाका इतलें आतां खावंक गेली आनी पायप
마사토 주인공이야. 이렇게 되면서 하나님 때문에 모스가 이렇게 들어왔을 때 너무 진짜 미안. 그래서 못하네 그 산소에 야수로 기내다가 이거 못하다 때문에 아미가 그게 무슨 갖고는 아니 바이블로 아니 나와서 그거를 잡히니까 그거는 그거는 뭐라겠다. 아니 이제 얘는 뭐라고 그래? 바이블에 예뻐 보이는 나와서 아니 잡고는 그거는 가야되는 얘기야. 그래서 돌아서 원래 그냥 요거는 그게 바이블아 아니 얘가 나한테 그거 왜가 아니 내가 잡고서나 끝까지 살잖아. 우리가 바이블에 한지에 가네션 하다니 tumsagamai hati bandai kalau itu baik pada kita mudah saja macam tu kami balik baik pada siapa sebenarnya siapa orang nak berdoa mana siapa ini baik sebenarnya baik pada mudah jadi dua orang baik kalau dia siapa orang nanti orang mudah lagi mudah saja baik pada macam asyik di mana tu asyik wajar sambil lagi ye orang ini ye lagi ye tahun orang lagi Bye.
मागीर तितल्या लोकांक एक बरें व्हडल्या थाळ्यान मीठ जाय म्हणून आनी कितल्या मीठ करता आनी बारीक रंगीन ताळ्यान मीठ पेटयतना जाय म्हणून आवाज येलो लोकांक कळलें कितें मनशें मीठ पेटयलें रंगीन पूण मीठ पेटयलो उपरांत आमी चिंतलें वता म्हाका मीठ हांव फाटीं घेता हांव फाटीं वचत परमेश्वराक सांगता आमकां म्हाका जावचें ना त्या लोकांक कित्याक चिटकोडे नासचे बरो हिंदू आनी मुस्लीम क्रिस्तवांतूच मातून तीन त्या तीन कुटुंबांक आमी सांगिल्लें त्या तेंचो व्हडलें आनी तीन लोकां तेंच्या पुण्या हात तीन महिने हांवें कितें केल्लें फकत चिंतत बसोन केन्ना सांगचें भविश्याक फकत 2 पॅन्ट आनी 2 शर्ट तीच कडेन लागले सुरू करता कित्याक तुका सांगलें इतलो वरती आनी वाचलो 3 महिने कितें सांगला कळ्ळें म्हाका सुरू कर लागोनी आनी कलमांत आनी म्हणून हांवें चिंतलें मजकूर क्रिस्तव कितें ह्या लोकांक ते कारणान कितें करता म्हणून म्हाका कळीत जालें 3 महिने जाले 14 म्हयनो जालो 5 म्हयनो जालो ते सोशल वर्कर जाले हे संस्था म्हणजे ग्रूप करतले 5 दिसांची सामान समजून जातली म्हणजे ताची बाजू दुसरी आमची बाजू दुसरी पूण 16 म्हयन्यांत हांवें चिंतलें हांगा जाता फाटीं वेळेचें कितें म्हणजे करून पळय हांव व्हडले वचोंक सुद्दां व्हडले वचोंक सुद्दां लंच करता देवाची सत्ताय करपी आयली म्हणून ना म्हाका हांव कसो ताचे कडेन उलयतलो म्हणून ना मराठी एक शब्द येनासलो पूण आमची कोंकणी केन्ना मराठी केली कोंकणीच दवरलो आनी मराठी पूण उपरांत मराठी उलोवप येतलो आनी म्हाका तो 5 वर्सां रावलो हांव आनी त्या 5 वर्सांनी म्हाका एक संकल्प घेवलो की हांवें चिंतलें ह्या लोकांक पळोवन फाटीं गेलो जाल्यार तेंच्या जाग्यार गेलो टिकता नासलो कित्याक तांचे कुटीक जाल्यार आनीक जालो चेंज ऑफ प्लेस इज नॉट चेंज ऑफ पर्सन त्या लागून हांवें चिंतलें देवाची मात आवडली आसतली त्या देवाक वचून दिनासलो जाल्यार हांव फाटीं गेलो जाल्यार खंय जावन म्हजे विशय हांव म्हजे हांव बरें जातलें ताचें काम
सदां कुटुंबाचे पहिले कितें केलें तें समाधान कॉलेज होती कित्येक आठवडी म्हाका इल्लें कोण केवळ पहिले आश्चर्य पडटा कोणाच्या तुझं आसता आपल्या जाय आणि तो बाल म्हणजे समज मूड पाठ करून करतात बरोबर कितें करचें तें वगैरे मागत बरी बुद्धी आणि कसं असताना हे 10 वर्सांचा कादर बाय म्हणाला लागले खंच एक वीज वडीला मनशाची एक दीस सत्त सांगावं म्हाका वतोडी लागली म्हणा लागली आणि ती भयभार येची ती लागली आता कशें सत्तच करचें ती म्हणा लागली म्हज्या घोवाक तांचे आमलेट म्हणा बारीक खुशी तांचे आमलेट केलें जाल्यार खंडीत जावन बरें जेवतलो आनी शाबास तांचे आमलेट केलें बारीक बरें म्हणून सांगतलो जाल्यार हो हांव गेल्यार शॉपार गेले 3 तारखे हाडले 5 तारखे बरें पिलाव आनी परत खातून नाल्लाचें तेल यूज केलें म्हणजे खूब बरें जालें तांचे येताना पण नाल्लाचें तेलान बरें तें आमलेट केलें बरें तूं येवचें तें पयलें बदललें म्हाका हो येताना ताका कोण पळयलो पळयलो येवन कितें येवन म्हाका धान्य आसा दमला आनी वो वचून हात पांय धुवन येयलो सीदा येवन बसलो वचून पळयलो तांचे आमलेट बारीक खुशी जाली तांचे आमलेट बारीक खुशी जाली हो नो कितें म्हणजे सांगत येतली बायल पळयलो आज म्हणे संत सांगपाक गेलो कितें संत ना कोण वता ताका सांगलो कितें आतां तें आमलेट लाय तांचे डिपडी करून जावं लागली बाहेर खुशी जावं नासली मूड घालून 100% आसली 10% जाली आणि चिती लागली कितें करचें आसतना मनशाक समज समाज लागली ओकेताली त्या दुसरी चिती लागली आनी ते कडेन सांगलें हांव वचून इंसान करता ते कडेन करता म्हणून आनी ग्रायंडर गोड आसतना वचून 3 तास घातले आमच्या मदीं फुटली आनी तांचे कडी करता सांजे येता पळयलो आदलें काल चप्पटे पात्रे आसलें आदलें उरूट आसलें काल निका लागून यो पात्र पडटा तांचे कडी हो म्हणलो आतां घाला कितें आतां तेजी कडी कितें आमलेट करून लावं लागली काल आमलेट तांचे कडी समाधान करचें काय म्हणून लागली म्हणून चिती लागली तिला पैसे करता म्हणून फाल्यां स्वतांनी हाडची ही आमलेट करचें ही कडी करचें म्हणून ती जायली पयल्या दिसाचें आमलेट दुसऱ्या दिसाचें तांती घातली दुसऱ्या आमलेट तिसऱ्या तांती रेडी करून आनी त्या दिसा तो दिसांनी नासली कित्याक म्हळ्यार आज कंटीन जावन कितें जावचें ना ताणें चिंतलें ताणें केलां पूण फुडें बारीक विशय जालो आनी ते रावता दिसा भायर
भरपूर आपण बोलला मला सगळ्यांनी दर्शनाची देखील आणि मला भरपूर भरपूर लक्षणांचे जीवन पाठ झाले भरपूरच्या बदलाचे देवाचे सगळं आम्ही घेतला देवाचं सगळं बघूया आणि तो असा जो कोण चीज येत होता तो येतेच पडला जो कोण चीज त्या सगळ्याचा पैसा होता तो सुपर होता आणि त्या आधीच बरोबराची पडले जे जुने कोणत्याच्या आधीच उपरांत सुकून बाहेर झाले पटकन बाहेर झाले जरी नऊ बाहेर जायचं सदाच आम्ही जे जसं ये जाऊन राहते तेच नावाने ते सुपर जायचं जमागायचं ते सुपर सदा खूप आवाज करताना तसं सरस देऊ आमची काळजाने तळपडली तिथं जर आमच्या बरोबरी तसे त्याही खूप रात्र लगे काय केलं मात्र लागेल तसंच आम्ही जाणार त्या तुझ्या सांगत आहे हे जावं लागेल याचे सुपर देतो आम्ही सच्चे राहू
तुझ्या मोगाची अंघोळ तुझ्या सत्य फळो तुझ्या सरकार ये कावळो तू एवढो उलो सावसा तुम्हाला वाचतो तू आमच्यामध्ये येऊन आमच्यामध्ये जीवन आमच्यावरचा मोकल एकामेकाचा मोकल तुझ्या वरती दर्शनांका दिल्या असता त्याचं वाटेल सोडून आमकां शिकयत आसतना तुझ्या समोर आमचे जीवनाचे समर्पण करता सम्या आमचे जीवन हे सावरता तुले दिले तुझ्या बऱ्या कामा खातीर करतो तुझ्या सगळ्या मिसावात वांटेले जावं आणि तुवें दिल्ल्या तिकोण बरें ते परिवर्तन करणं मातशें करूंक तर सम्या हे आमची खालसां हे आमची मनां हे आमचें जीवन खंयचें काळीज तुज्या काळजां सारकें हे आमचें जीवन आनी तें परिवर्तन कर ह्या जिवनांत कितें गळें आसा तर ह्या जिवनांत कितें अवघड आसा तर तें सगळें काडून शेगुणांनी बदललें वचतें काळीज सगळें बदललें वचतें जीवन तो आमकां दिसता सम्या तुजी बरी तुझ्या सदाचा ये सौरभ लागले त्यांचे फुटबॉल दिसत सदाचा म्हणतोय सांगितले आपला पळी करता पूर्ण तुझ्या सदाचा आम्ही एक सौरभ लागले यतेच फुटबॉल देऊ शकलेला एकामेकांक समजावून शकलेला एकामेकांक वक्तव्य शकलेला एकामेकांचा मोठा जीवन शकलेला तर सम्या खुदा तुझो मोठ करून आम्ही भेटता तर तो मोठ करून आमकां तो शिकयले पान नंबर 4 गीत नंबर 10 वाटेन आमी चलो संकटान उलो करायला Hare
सेवा येणाऱ्या कडेकडे म्हाका तो वरते सत्तेंचो पद तिचे पद सगळे स्वस्त हांगा सगळ्यांना बरेच देवाने स्वस्त हांगा सर्वांची आपली आणि तुझ्या त्या कवितेचो वरतो वेपार आमचे कडेन जावली तुझ्या येण्यात आमी रावला तर तुझे आमच्या हरिये लक्षात जीवनात आमच्या हरिये लक्षात प्रेमात आमच्या हरिये लक्षात घराणी आणि आमच्या प्रभूचे जावले सगळ्या तुझो तो वरतो मोग तांकां मेळ्ळी तुजी कृपा आमच्या हरिये लक्षात प्रेमात देवळी सदांच आणि समर्थ द्या सडणे सोडून मोग करतो सडणे सोड पयस कोणाक जोडलो आणि भगवंत सांगतो आमकां भाव करले अकरेची ही आमी करया Yeah.
तुम्ही जिवीत सुदरच्या खातीर हांगा येतले आहात तशेंच त्या सगळे हेरांक एक जिवीत सुदरच्या खातीर तुमी कारण जातले आहात जर तर तुमी हेरांक आपण घेवन हांगासर तांणी येवच्या खातीर तुमी कारण जाल्यार आनी पूर्वां तशेंच तुमच्या दिसांनी बारीक गरजेचे बरे सब्जेक्ट आसात आनी दया करून तुमी हेरांक तुमो कडेन येवच्या खातीर आनी आमकां सहकार करूया पवित्र आत्म्याचें पवित्र आत्म्याचो स्पिरीट तुमच्या बारीक आमच्या देवळान आमच्या सगळें तुमी तुमच्या थंय एक करतां आनी देवाचो उतराय करच्या खातीर आमी एकामेकांक सदां मेळया. प्रेज द लॉर्ड.